आज ही पळयला टुर्नामेंट चलता तो KPL रोहन गांव आसा आनी एक ऑर्गनायज केलो आसा आनी तसोच आमच्या हरीश बाबान सांगलें आसा की खंय तरी हे टुर्नामेंट घडोवन हे भुरग्यांक फुडें हाडून सोडून खंय जे वायट व्यसनां वयता ते ह्या बऱ्या मार्गार हाडून रोहन गांवसान बरी केल्ली आसा आनी अशी ज्या हरीश बाबान सांगलें की नाटकां जावं जे प्रोग्राम जावं हे जे कितें प्रोग्राम आसता घडोवन हाडटा आनी ते घडोवन हाडून ह्या भुरग्यांक फुडें खंय तरी काडटा ताका हांव चडांत देव बरें करूं म्हणटा आनी हे फुडली पिढीक जी आसा ती खंय वायट व्यसन लागनासतना हे बरे मार्गार घेयात आनी बरी काम करात आनी रोहन बाबू गांवसाचें नांव वयर काडत हे मागणी आसा. KPL सीझन 4 स्टार्ट जाल्लें आसा कितें सांगून दिसता तुमकां? सगळ्यांक नमस्कार. आज आमी सगळे हांगा आमचे वांगडी जे काकोडा बॉयज आनी तेणी घडोवन हाडले ह्या काकोडा प्रिमियर लिगाक सीझन 4.0 पावर्ड बाय श्री रोहन गांवस देसाय आनी आमकां फूल हो टुर्नामेंट तेच्या आमकां फूल पाठिंबो दिलेलो आसा आनी ह्या टोटल आमकां ह्या टुर्नामेंटाक टिमी 7 ओनर हे खूब बरे आसा आनी 7 ओनराचे आयकॉन आसलेले आनी आमी हे टुर्नामेंट ऑक्शन करून सगळ्यांक प्लेयर तांकां दिल्ले आनी आतां आयज लास्ट डेस आहा आनी क्वॉलिफायर मॅचीस चालू आहा आनी हो टुर्नामेंट आनी हांव देव बरो करूं म्हणटा रोहन गांवस देसायाक तेणी आमकां सगळीं 4 वर्सां ह्या टुर्नामेंटाक तेणें फूल आनी फाटींबो दिलो आसा आनी तो सदांच युथाच्या बरोबर सदांच फाटी हातीर हात घालून म्हणटा तशें आसा. दुसरें म्हळ्यार कितले दिसांचो तुमचो जो टुर्नामेंट आसलेलो? आमचो सगळी 3 दिसांचो आसलेलो. आमी लास्ट 3 वर्सां 2 दिसांचो करतालो पूण ह्या वर्सा आमी मातशें एक स्टेप वाडयलें आनी 3 वर्सांचो केलो कारण आमकां 24, 25, 26 आमकां आज 26 जानेवारी तांकां सगळ्यांक आमकां बरे प्रतिसाद मेळ्ळो आनी हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक सोदतां. सद्याक कितली टिमी म्हणल्यार खेळून गेल्ली आसा आतां? 7 टिम्यो ह्या टुर्नामेंटाक खेळून गेल्ले आसा. तितूंत भितरल्यो 4 टिमी आज क्वॉलिफायर जाल्ले आसा. लोकमान्य वॉरियर्स, व्हडलेमळ स्ट्रायकर्स, पायनटॉक स्ट्रायकर्स आनी मानसाय स्ट्रायकर्स. आयज तुमची फायनल आसा? हय आज आमची फायनल आसा. KPL सीझन 4 खंय तरी चालू जावपाक लागला आनी तुमकां अनेक तुमचे जे लोक आसा जावं बरे मागपी आसा जावं तुमचो एक सोशल एक्टिविस्ट सोशल वर्कर रोहन गांवस हेणी तुमकां मदत केल्ली आसा. कितें सांगून दिसता तुमकां? क्रिकेट म्हणटा तो सगळ्यांचो आवडटो खेळ म्हणटा सगळ्यांचो मोगाचो खेळ आनी जेन्ना आमी काकोडा प्रिमियर लीग म्हणटा तो एक गांवचो मेळ कारण जेन्ना काकोडा प्रिमियर लीग जाता लोक वर्सभर वाट पळयता की काकोडा प्रिमियर लीग केन्ना जातलो कारण आज जर कुडचड्यार पळयलें जाल्यार खुबशे ग्रावंड बंद आसात. क्रिकेट म्हणटा ती जवळपास बंद पडिल्ल्यान जमा आसा आनी तातूंत भितर खंयचोच ग्रावंड ना आनी तो आमकां हांगा एकच ग्रावंड आज कुडचडकारांक खेळपाक मेळटा आनी तातूंत भितर तुवें पळयलें की जो हर्षो उल्हास आसा जो जोश आसा क्रिकेटरा मदीं सगळ्या ओनरां मदीं कारण क्रिकेट खंय तरी कितले वेळ बंदच पडिल्ली कोणाक टुर्नामेंटूय ऑर्गनायज करपाक मेळना पूण हांगा आज बरें दिसलें की जितले जाण उत्साह वातावरण राविल्ले आनी केन्ना काय क्रिकेट चालू जातली क्रिकेट पळोवपाक मेळटली आनी काकोडा प्रिमियर लीग जेन्ना म्हणटात आमी जाल्यार जवळपास 60 टिमी जवळपास 150 ते 200 भुरगे हांगा खेळटात. तांचे बरोबर तांचे फ्रेंड्स येतात फॅमिली येतात. तो एक गांवचे जे एकचार जो आसा तो क्रिकेटी माध्यमांतल्यान दिसून पडटा आनी तेंच म्हाका दिसता ध्येय रोहनालें आसा की फक्त क्रिकेट असो न्ही जाल्यार सगळ्यांक भितर एकचार हाडपाचो सगळ्यांक एक करपाचो सगळ्यांक युनिटी करपाची आनी हे आमचे जे पळय लोकल खेळगडी आसात तांकां सगळ्यांक प्लॅटफॉर्म दिवपाचो. ह्या वर्सा तुमी पळयलें की आउटस्टँडींग प्लेयर्स आसात आउटस्टेशन प्लेयर्स जे आउटस्टेशन प्लेयर्स म्हळ्यार बरे खेळगडी तांचे भितर जेल करून हे आमचे लोकल प्लेयर्स जे आसात तांणी बरे तरेन खेळ दाखोवपाचो. ते कशे खेळटात ते कशे मारतात तांचे पळोवन आमी इम्प्रूव जावपाचें आनी आमी वयर सरपाचें. हो ध्येय असो आसपाक जाय की सगळ्यांक वयर काडपाचो सगळ्यांक बरोबर घेवन भोंवपाचो आनी म्हाका दिसता हो रोहनाचो जो ध्येय आसा हो साध्य हांगा जाल्ल्या भितर दिश्टी पडटा कारण इतलो प्रतिसाद जो आसा तो दाखोवन दिता की रोहनाच्या बद्दल लोकांचो मोग आनी रोहनान जे हांगा सगळ्यांक प्लॅटफॉर्म दिल्लें आसा तें ताणें बरे तरेन घेतिल्लें आसा. आनी असोच म्हाका दिसता रोहन फक्त क्रिकेटूच न्ही जाल्यार बाकीचे खुबशे कार्य जे आसा सोशल वर्क कारण क्रिकेट म्हणटा ते क्रिकेटर्सांक आवडटा पूण बाकीच्या लोकांक सोशल कॉजीस आवडटा एक वेळ बरो इव्हेंट आवडटा आसतलो एक वेळ बाकीचे जे हेल्थ कॅम्प आसा ते आवडटा आसतले. सो प्रत्येक वेगळ्या वेगळ्या फिल्डांत तो हें कार्य जें आसा कुडचड्यार करत आसा आनी तातूंत भितरली एक काकोडा प्रिमियर लीग ज्या तुमी पळयता की तरेन भरपूरशे भुरगे हांगा आसात तो युथा खातीर हो एक मोठो उत्सव जावन आसा. तो उत्सव आज सगळे
हांगा सेलिब्रेट करतात. 4 वर्सां आमी पळयली की तुमी सेलिब्रेट करता. येता त्या वर्सां हेज्याक बरो तुमी सेलिब्रेट करतले अशें. डेफिनेटली आमगेले दर वर्सा आमचे ध्येय आसा की दर वर्सा आनी रंगीन जावपाक जाय, आनी लोकांक ताजो उत्साह निर्माण जावपाक जाय, बरो जावपाक जाय. प्रत्येक वर्सा कितें तरी एडिशन आसपाक जाय. जें आमी आज आउटस्टेशन प्लेयर्स एडिशन केलें आसा, ऑक्शन मोठ्या दमाज्यान केल्लें. तशेंच फुडल्या वर्सा जेन्ना तुमी पळयतले की काकोडा प्रिमियर लीग सीझन 5 जो आसतलो तो आनी मोठ्या दबाज्यान, आनी मोठ्या उत्साहान, आनी ताका आनी एक आमी कितें तरी नवें एडिशन करतले जें लोकांक आवडटलें, जें ह्या वर्सा आमी केल्लें आसा. आनी फुडल्या वर्सा सीझन 5 पळयात तुमी ह्याच मोठ्या तरेन आमी ह्याच ग्रावंडार फॉक्सटॉन ग्रावंडार घडोवन हाडटले. सद्या तुमचे अशे जे यूथ आसा, जे खेळगडे आसा, तांकां एक तुमी कितें मेसेज दिवपाक शकता? खरें म्हणल्यार युथांक आज फोकस करपाक जाय एक बऱ्या गोश्टीचेर, जावं ते क्रिकेट, जावं ते संगीत म्हणया, जावं ते कला क्षेत्रान म्हणया. जाल्यार खुबशे आमी पळयतात की रॉंग न्यूज आमकां आयकुपाक येता की खुबशे यूथ जे आसात ते खंयचे तरी वायट मार्गार भरकटलेले आसात. जावं ते आमी ड्रग्स म्हणया, जावं ते आमी रोड रेज रेसींग म्हणया. पूण हे जेन्ना खेळा माध्यमांतल्यान तूं मुखार येतात, नाजाल्यार कला माध्यमांतल्यान मुखार येतात, ती एक खरी संद जेन्ना रोहना सारके मनीस दितात ती म्हाका दिसता सगळ्यांनी घेवपाक जाय, जे यूथ घेतात. म्हणून हें करप, कित्याक यूथ वायट मार्गार वचपाक जायना आनी तांकां क्रिकेटीन इनवॉल्व करप, वॉलीबॉलान इनवॉल्व करप, फुटबॉलान इनवॉल्व करप, कळ्ळुका क्रिडा क्षेत्रान, कला क्षेत्रान इनवॉल्व करप, नाटकां घडोवप. हें जर अशें जातलें जाल्यारूच म्हाका दिसता आमी रायट मार्गान युथाक व्हरपाक शकतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.